मंत्र्यान येवन आमच्याकडे उलोवचे किंवा प्रतिनिधी धाडचो, पूण हे सरकार तुमच्याकडे उलोवपाक तयार ना आणि तुमचे सगळे म्हणजे म्हाका याद जाता तेन्ना थंय पाविल्लो जाणटी बायलां सगळ्यांक काडून कुळे पुलीस स्टेशनाक तांणी अरेस्ट केले. आणि हांव मना काळजांतल्यान आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचे धन्यवाद करता, कित्याक त्या टायमार हांव जेन्ना थंय पावलो तेन्ना हांव कंटिन्युअसली ताका फोन करून ताणें थंयच्या एसपीक साऊथ गोवा एसपीक फोन करून आमचे ताबडतोब थंय लोकांक सोडयले. ही खुबशा लोकांक खबर नाशिल्ली. धन्यवाद करता. बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की गोंयचे पयले मुख्यमंत्री जांचो एक स्वप्न आशिल्लें की सामान्य बारीक गोंयकारांक मुखार काडप वयर काडप. भाऊसाहेब बांदोडकरांचें एक विजन आशिल्लें की खंय तरी शेतकरी हांकां खंय तरी मुखार काडप. आमचो प्रधानमंत्री सदांच म्हणटा की शेतकरी इज द बॅकबोन ऑफ दीस कंट्रीज इकॉनॉमी. पूण सत्य परिस्थिती कितें की आज शेतकऱ्यांक काबार करपाक हे सरकार उठला. जो 15 लाख स्क्वेअर मीटर जागो जो संजीवनी कारखान्याच्या नावाचेर आसा थंय खंय तरी ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता दोळो आसा. गेल्ले 3 वर्सां हे सरकार तुमकां आश्वासन दित आसा की आमी फॅक्टरी चालू करता, कोण म्हणटा इथॉनॉल प्लांट घालता. आता कळून आयलें की सरकारान 5 लाख रुपया डीपीआराचेर मोडले की इथॉनॉल प्लांट कसो जातलो. पूण म्हाका दिसता वाटचाल मुखार कशें वचपाची ही सरकाराची कांयच क्लॅरिटी ना. जे आंदोलन तुम्ही धारबांदोड्या शुगर फॅक्टरीच्या भायर जे केले तो म्हाका दिसता आवाज खंय तरी सरकाराक आयकूं येना आशिल्लो. आज तुम्ही पणजेच्या या आझाद मैदानाचेर सरकाराचे दोळे आनी कान उगडपाक हांगा आयिल्ले आसात. काँग्रेस पार्टी वतीन एक एश्युरन्स दिता की काँग्रेस पक्ष हो सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतलो. म्हजी मुख्यमंत्र्याकडे आनी ह्या सरकाराकडे मागणी आनी डिमांड आसा की जे आज शेतकरी जो तू म्हणटा की अंत्योदय तत्वा मेरेन पावपी हे सरकार आत्मनिर्भर गोंय स्वयंपूर्ण गोंय जर तो तुमकां खरेंच जर तर स्वयंपूर्ण गोंय करपाची इच्छा आसा जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान नाजाल्यार मंत्र्यान हांगा येवन तुमचे प्रश्न सोडोवचे आनी आयच्या आज कितें ती क्लॅरिटी दिवची की इथॉनॉल प्लांट जातलो काय जावचो ना. तुम्ही फक्त भाशणां दिवपाक भाशणां ठोकपाक फक्त पब्लिसिटी करतात. पूण जो खरो शेतकरी आणि जो आज खरो शेतकरी त्या वाठारांतलो जर तुम्ही तो प्लांट जर पळयत तर तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान तो प्लांट धारबांदोड्या इतल्याच कारणां लागून घातिल्लो कित्याक थंय आजूबाजू शेती करपाक जागो आशिल्लो, थंय न्हंय आशिल्ली, उदकाची वेवसाय जाताली आणि जो कर्नाटकांतल्यान जे इलेक्ट्रिसिटी येता ती इलेक्ट्रिसिटी थंय मेळटली म्हणून ह्या दृश्टीन त्या धारबांदोड्याच्या तालुक्यान हो प्लांट थंय उबारिल्लो. पूण आज सांगपाक खूप वायट दिसता आणि दुःख जाता की हे बीजेपीचे सरकार म्हणटा ते फक्त शेतकऱ्यांक आणि सामान्य बारीक गोंयकारांक काबार करपाक उठला. येदोळ सकाळी आज जेईआरसीन एक प्रपोजल घातला कितें म्हणून की इलेक्ट्रिसिटी पळय आसा ते वाड करची म्हणून. आणि कित्याक लागून वाड करची सरकार सांगता की 84 करोड आमकां लॉस जाता. एलएक्यू प्रश्नांत जे आम्ही घातिल्ले ताचे उत्तर आयला की या सरकारान 12,000 कोटी रुपया 2019 ते 2022 जो पळय आता सध्या रडटा तेन्ना तो मंत्री आशिल्लो इलेक्ट्रिसिटी मंत्री आणि ताणें 12,000 कोटी रुपया निलेश काब्रालान 12,000 कोटी रुपया इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशनाच्या नावान पैसे मोडले. पूण आज हांगा आयिल्ले सगळे म्हणजे भाव म्हणजे आई हांगा सगळी एग्री जातली की आज इलेक्ट्रिसिटी आमकां अनइंटरप्टेड मेळटा. सो हे सरकार फक्त करप्शन फक्त पैसे खावपाच्या दृश्टीन हे वावर करतात. दुसरें बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की हो सरकार फक्त कोट्यांनी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंटाचेर मोडटा. गेल्ली 10 वर्सांत तांणी 500 करोड रुपया इव्हेंटाचेर मोडल्यात आणि शुगर फॅक्टरी चालू करपाक तांच्याकडे 10 कोटी रुपये ना. पण हाजे वयल्यान दाखोवन दिता की हे सरकार म्हणटा ते इनटॉलरंट जाला, ह्या सरकाराक दिश्टी पडना, ह्या सरकाराक आयकूं येना म्हणून तांचे दोळे आणि कान उगडपाक तुम्ही आज आझाद मैदानार आयल्यात. काँग्रेस पक्षाचो सदांच तुमकां पाठिंबा आसतलो, तेंको आसतलो आणि हो आवाज आमी सेक्रेटरिएटा मेरेन पावोवया आणि मुख्यमंत्र्याचे दोळे आणि कान उगडया. देव बरें करूं.
आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान स्टँड क्लियर केल्लो आसा. जेन्ना जेन्ना शेतकरी संघटनेन थंय आवाज उठयला, काँग्रेस पक्ष सदांच थंय गेला. जेन्ना तांणी महामार्ग हाडयलो तेन्ना ह्या लोकांक, शेतकऱ्यांक, बाबड्यांक, गरीब लोकांक काडून तांणी अत्याचार करून पुलीस स्टेशनार घातले. तेन्ना तांकां सोडोवपाक सुद्धा काँग्रेस पक्ष पावलो. सो काँग्रेस पक्ष हो सदांच बारीक सामान्य गोंयकारां बरोबर आसा आनी हाच्या फुडें आमी त्या शेतकऱ्यां बरोबर रावतले.